जेजूची बरी खबर भरगटणेचे ताणेन भाग्योन फ्रांसीस शावेर आपलें जिवीत खर्चीत आसलेलो. आमी पळयलां कशे भाशेन एक पाटी ताच्या मनांत देवाची सेवा करची ही मोत ताचे मदें आयली तेन्ना ताणेन आपलें जिवीत सारकेंच करचिलें. पूण मागीर सांत इनासान ताका सांगलें, तूं जेजू पासत तुजें जिवीत करचें ना काय ते परी जेजूक तुजें सगळें तो वावर करून दी. हातून ताचें मन बदललें. हांव जेजू पासत कोत्तां आनी जेजू म्हजें सगळें कोत्ता, हे दोन मुद्दे ताच्या मनांत आयले. आनी खूब पाटी कितें जाता, आमची खोलाय ना जाल्यार आमी जेजू पासत कोत्तेले आनी आमी मागीर निराशी जातले. कित्याक आमी इतलें केलेलें आसा आनी तो कांयच आमचे पासत करिना अशें म्हणूंक लागतले आमी. भयणीनो आनी भावनो, जितली खोलायेन आमी जेजूच्या एकवटान रावता तेन्ना तो आमचें सगळें आसा न्हय, तो आमचें सगळें वावुरता. आमची उतरां, आमची कन्यो, आमची चाल ताची जावंक लागता. तेन्नाच की आमी ताची बरी खबर वांटतल्या, परगटतल्या, त्या पासत आमी साक्षी जातले आनी मरोंक पर्यंत तयार आसतल्या. कित्याक हातून आमकां व्हडपण आसा. देवाची मोहिमा हातून आमी परगट्टा, आमची न्हय, देवाची. हे भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेर सगळें घडलें. तो इंडियेक आयलो तेन्ना ह्या मनोभावान आयलो. ताका लागून तो वरांचे वरां मागण्यांत आसतालो. सगळो वावर केलो की ना, रातचो ते बोटीर गोंया येताना खूब वरां मागण्यांत आसतालो आनी इतली मागणी करतालो की देवान ताका एक देणें दिलें. तो उफेतालो वाऱ्यार, तरंगतालो. हे भाशेन ताका हें देणें दिल्लें, लोकांनी पळयल्लें आसा. आनी ताका लागून ती कितें म्हणूंक लागली, हो खरोच सांत, पाद्रे सांतो म्हणटाले ताका. आनी ताचे हात तर कोणाक लागले जाल्यार ती रोखडीच बरी जाताली. मागणें केलें तो तांकां रोखडेंच मेळटालें. आनी हाका लागून आयज पर्यंत तशेंच आमचें सगळें घडटा. पूण कित्याक लागून घडलें? कित्याक ताचो संबंद जेजू सगळें एकदम खोलायेन तो सादतालो, जियेतालो. तेन्ना मागीर ताका आनी जेवणाचें, न्हिदपाचें कांय पडोंक नासलें. देव हें सगळें सांबाळटालो. तो फकत जेजूच्या एकवटान जें जेजूक जाय पळय तें करूंक सारको उतीर नासलेलो. हे भाशेन म्हजे भयणीनो आमचें जिवीत जावया. आमचीं काळजां दारूण करचीं न्हय, पूण तीं सगळीं जेजूक समोर पुया. दारूण केन्ना जाता, आमी आपलेपणान जिवंक लागलीं की ना, मागीर तें आमी कोणाचें आयकना. देवाचें उतर आमी कितले पाटी आयकता, पूण तें आमचे भितर शिरोंक ना. एक तरी उतर शिरलोलें आसा जाल्यार तुमी म्हाका सांगात. तुमचें जिवीत सगळें बदलतलें. आमी ती वोपार आयकल्या न्ही, वोंपी बी वोपता तें. एक तरी देवाचें उतर आमचें सदें रिगलेलें आसा. तुमी पळयात. जावंक ना जाल्यार देवा कडेन आयज आमी मागया, तुजें एक तरी उतर म्हजें सगळें शिरोन ताचो फळ म्हज्या उतरांनी, कन्यांनी, चालींतल्यान सायबा तूंच तो उपजय. आमी फकत ताका स्विकारलेलो आसा, ताचें उदर आमी भितर घेतलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे तो आमचें सगळें वावुरतलो. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचें सगळें बरोवन येता, ताका हाजीर जावया. आमचें जिवीत आमीच नकळोंक कितें भितर चलता पळय तें, पूण तो सगळें जाणो. कितले बाग आसात आमचे भितर, ते सगळे तो चलयता. आनी आमी आपलेपणांत रावन सगळें बरें करचें आसतना वायट आमकांच कोत्ता. ही सगळीं आमची चिंतना, बरी वायट पोजडी कितेंय जावं, जेजूच्या नांवान भायर काडून ताचे दवरया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणुया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. मागीर दुसरो सुस्कार घेतना ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता.
आनी आमी ताचे सारकी उदीक जावंक लागता. तर आमी एक खेरीत सांदोक जेजूचे कुडींतलो ते भाशेन आमचें जिवीत घडोवंक आमी सायबीण माय भाशेन हांव चाकोर जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा पोरमोणे तूं म्हाका घडून हाड सायबा. जसो एक कुमार मातयेक आकार दिवन आयदनां तयार कोत्ता ते भाशेन जेजूचे कुडींत आमी प्रत्येक जाणां एक खेरीत सांदो ते भाशेन आमकां घडून हाडच्याक आमी जेजूच्या एकवटान रावया. आनी हे भाशेन एकवटान रावता आसतना आमच्या सगल्या इगोर्ज मातयेच्या वडिलां पासत मागया, पाप सायबा पासत, बिस्पां पासत, हेर जे कोण इगोर्जो चलयतात पादविकार तांचे वांगडी सहकार करपी सगले पाद्री मोटवाशी हांचे पासत मागया खरेंच ते देखीवंत आपलें जिवीत जिवंक जेजू सांगाता जेजूक परगटूंक ही कृपा तांचे पासत मागया. आमच्या घरच्या कुटुंबांनी बाय मायक खरेपणी ही जबाबदारी तांचेर सोंपयलेली आसा. देवा सारकींच ती आसात आनी ताका लागून आमी तांकां मान दिवंक जाय. हो मान राखच्याक तांकां कृपा मागून घेवया. ती उदीक आनी उदीक जेजूच्या एकवटान जिवन ती घरच्यांक भुरग्यांक खरी नमुनो जावच्याक आनी हे पुरी तांचो कुटुंब उदीक आनी उदीक पवित्र करच्याक मागया. सगल्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत देवान तांकां राखची सांबाळची आनी तांची मनां ताणेन उजवाडायची तांकां पवित्र थिरावणेंत ती जेजू सगळें घट जाल्लेली आसा पूण पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तांचें जिवीत चलोवंक आनी जिवंक तांकां मदत मागया. त्याच प्रमाणे सगलीं अनाथ आसात, विधवा आसात, जीं कोण कश्टवतात, खूब जाणां आसात असलीं तितल्याय पासत आमी आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी सायबा जेजू तूं तांचे सवेन जियेताय, तूंच तांकां राख आनी सांबाळ आनी सगळें बरेंपण फाव कर. आमी हें मागता तुज्या नांवी. आमेन.